हरमल अमर बांदेकाराक बिचार मारबडय खुना उपरांत पुलिसांनी आनीक दोगांक उखल्ले. दोगूय हिमाचलाचे. मारबडय सीसीटीव्हीत आनीक चौगांचो सोद. हरमल बारांतले 10 शेक गोंया भायल्यांक सबलेट. चल्ल्या दादागिरी बेकायदेशीर गजालींचेर आवाज काडटल्याचो खून सरकार जबाबदार, काँग्रेसीचो आरोप. दोडामार्गार फुटिल्ल्या तिळारीच्या कालव्याचे काम आयतारा मेरेन तडीक. पर्वरे बार्देजांत उदकाक मारामारी. लोक टँकरार रेट देमायज. आमठाणेच्यो गेटी घट. दक्षिण गोंय एसपी सुनीता सावंत हेडक्वॉर्टर्सात. IPS टिकम सिंहा कडेन सध्या एसपीचो चार्ज. सुत्रां म्हणटा कांय आमदारांचे काकू. प्रकरण वयर मेरेन तोंडी ट्रान्स्फर. मध्य प्रदेशातल्या जबलपूरच्या 25 वर्षाच्या अपघातग्रस्त दुयेतीन केले अवयव दान. 5 जाणांक नवे जीवन. ताचे घरकान्नीचो भलायकी मंत्र्यान केलो भोवमान. इंस्टाग्राम फेक ID वापरिल्ली स्कूटर विकता म्हूण सांगून मडकय बनावट CISF. कॉन्स्टेबलाची 1,67,000ची तोपी. पयशे धाडले मात स्कूटर ना. रणजी ट्रॉफी प्लेट फायनलीत गोंयाचे नागालँडाक 362 रनांनी हारावन जैत. 578 रनांचे टार्गेट. नागालँडान काडले 215 रन. बांगलादेशी आणि रोहिंग्यांक बोगस जल्म प्रमाणपत्र दिवपी अधिकाऱ्यांचेर खर कारवाय. मुख्यमंत्री फडणवीसाचे SIT नेमपाचे आदेश. UP राजस्थानातूय धरपकड. संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाक 31 जानेरासावन सुरवात. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन शेनवारा मांडटली अर्थसंकल्प. बेकायदेशीर इमिग्रेशनाचेर भारत योग्य ते करतलो. अमेरिकन राष्ट्रपती ट्रंपाची मोदी कडेन फोनार उलयले उपरांत प्रतिक्रिया. प्रधानमंत्री मोदी फुडल्या म्हयन्यांत व्हाईट हाऊस भेटेर.